प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 7 ते 9 पर्यंत 7 to 9. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हेरोद उपराजा घडटालें तितलें आयकोन घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जिवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत, दुसरी कोण एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तरी हेर कोण आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जिवांव ताचे शीस हांवें तोर कापले, जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका कशा पळोवंक तो आशेतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जे घडटालें जेजूच्या जिवितांत. जेजू खूब मिलाग्री करतालो, खूब अजापां करतालो. आनी जेन्ना ही खबर हेरोद पादशायक कळटा की जेजू इतल्यो मिलाग्री करता, ताका आतां ताच्या मनान खूब चलता. कित्याक ताणें ताचे पयलीं जॉन बातिस्ताचो घात केल्लो, ताका जेशी मारलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हेरोद पादशायन जॉन बातिस्ताक जेशी मारलो, जॉन बातिस्त मरच्या पयलीं जॉन बातिस्त खूब पाटी हेरोद पादशाय कडेन उलयतालो. ताका सांगतालो की जें तूं कोत्ताय, तूं हेरोद्यासा बरोबर रावताय, तुज्या भावाचे पत्नी बरोबर रावताय, हें बरें न्हय कोत्ताय, तूं हें वायट कोत्ताय, हें पातक कोत्ताय. आनी भाव भयणीनो, हेरोद जेन्ना जॉन बातिस्ता कोण आयकतालो ताका वायट दिसतालें. वय पोत्तून हेरोद पादशाय जॉन बातिस्त सांगतालो की बाबा, तूं तुजें मन बदल, मोगसाणें माग देवाशी, तुज्या मनाची नडसणणी कर, ह्या हेरोद्यासाक पयस दवर, हें जें कोत्ताय तें बरें कोन्नाय. आनी तो पोत्तून जेन्ना हें आयकतालो तेन्ना हेरोद पादशाक खूब त्रास जाताले. आनी ही खबर हेरोद्यासाक जी आसली फिलिपाची, हेरोद पादशाच्या भावाची बायल, ज्या बरोबर तो हेरोद रावतालो, तो हें बरें कोन्ना नासलो तो. पूण जॉन बातिस्त ताका सारकें सांगतालो. आनी कितें घडलें, जेन्ना हेरोद पादशाचो बर्थडे आसलो, त्या दिसा ताणें आपली बायलेची खबर आयकोन तिजें जें तिका आसलें तिच्या काळजांत तें तिणें जॉन बातिस्ताक मरण फावो केलें आनी जॉन बातिस्ताचो जीव गेलो. आनी त्या उपरांत कितें घडलें, जेन्ना जेजू आतां देवाचें उतर परगट करूंक लागलो, तेन्ना भाव भयणीनो, आतां हें जें वायट केल्लें, हें जें पातक केल्लें, हें आतां पोत्तून आतां हेरोद पादशाक त्रास दिता. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी वायट जियेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना, आमी आमच्या उतरां आमी चिंती नासतना उलयता, आमच्यो कोन्यो वायट कोन्यो आसता, कुसकेपणां करता आमी, तेन्ना आमकां केन्नाच शांती आसची ना. केन्नाच आमकां शांती आसची ना. आमकां कितें बरें दिसत जाल्यार तें आमकां केन्नाच बरें दिसचें ना. आमी सदांच देवाचेर आड उलयतले, आमी लोकांचेर आड उलयतले. कित्याक आमकां आमचोच मोग आसा, आमी आमचेंच पळयता. आनी जो लोक आपलेंच पळयता, दुसऱ्यांचें बरेंपण पळयना, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, ताका केन्नाच शांती ना. आनी भाव भयणीनो, आयज जे आमी वाचता, हेरोद पादशाय ताणें जॉन बातिस्ताक जेशी मारलोलो. तो सदांच आपलें चिंतालो. ताणें ती आपल्या भावाची बायल घेतलेली आनी तो तिजे बरी रावतालो. जें ताका करूंक जाय आसलें तें करतालो, कित्याक तो पादशा आसलो म्हणून. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या संवसारान आमी आसा, आमकां जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, देवाच्या रिती प्रमाणे चलपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी चलना तेन्ना आमकां शांती ना, आमकां जिवितान आमचें कसलेंच बरें जावचें ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करता, जें हेरोद पादशाक घडलें
ते आमच्या जिवितान घडोवंक पावता. आनी हें घडना कित्याक देव आमकां वायट धाडटा म्हणून, देव आमकां कितें त्रास दिता म्हणून, देव आमच्या मनाची आमकां त्रास दिता म्हणून ना. हें देवाचें काम न्हय. पूण जेन्ना आमी वायट करता, आमी देवा कडसून पयस वेता, देंवचाराक एक लायसन्स मेवता आमचें पाड घालपाक, आमकां आमकां सगळें आमकां पिडा हाडपाक, आमच्या काजारी जिवितान सगळे त्रास हाडपाक, आमकां सगळे वायट कोन्यो करपाक आदारपाक ही आमकां ताळयो घालता. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन वेता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी ह्या देंवचाराक पयस कोत्ता, ताच्यो ताळयो पयस कोत्ता. आनी आतां आमचें जिवीत बरें जाता, आतां आमचें जिवीत मोलादीक जाता, आतां जिवीत आमचें एके भाशेन फळां दिवपाचें, बरीं फळां दिवपाचें जाता. आनी बरीं फळां दिता आमी, आनी दुसऱ्यांक आमी दाखयता की आमचें जिवीत एकदम वायट आसलें, पूण आतां आमी उतरान रावून देवाचें उतर आमी दिसपटें जिवीत आयकोन आनी पाळून आमचें जिवीत बदल्लां. आनी खरेंच आमी बेसान भरल्या म्हणून आनी लोक आतां आमकां आमचें जिवीत पळोवन आतां ती बदलतात आनी जेजूशी येतात. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या वर्तमानाची आमी बरे भाशेन नियाळ करुया, आमच्या मनाची नोटसणी करुया, आनी हें जिवीत आमचें देवाक भेटोवया. खरेंच जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलून ही आमी हें जिवीत आमी खरेंच क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमकां सगल्यांक हांव